जरा हटके सीझन 2. नमस्कार. जरा हटकेच्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक येवकार. आजच्या भागान आमी आयला कालापूर हांगासर. कालापूर हांगासर आशिल्ल्या रवळनाथ ब्रह्म वाठारी देवस्थानान आजचो भाग आमी खेळटली. अशें म्हणटात की प्रत्येक मनीस हो वेगळो आसता आनी प्रत्येक मनशाची आवड निवडूय वेगळी आसता. अशेंच आमी जेन्ना वेगवेगळ्या वाठारांनी वता थंय आमकां आमच्यो वेगवेगळ्यो भयण्यो मेळटा, वेगवेगळ्यो स्वभाव आशिल्ल्यो, वेगवेगळ्यो आवड निवड आशिल्ली. तर आज कालापूर हांगासरल्या भयणी कडल्यान आमकां कितें शिकपाक मेळटा पळोवया, ती तुमकां कितलें एंटरटेन करता पळोवया. चला तर खेळुया आजचो भाग. चला तर. गुड इवनिंग एवरीवन. सगळ्यांक हांव हांगासर वेलकम करता. हांव रिमा शेटये रियल इस्टेट एजंट म्हणून काम करता. आयज सारिका शिरोडकराच्या हांगा वेलकम करता, जी जरा हडकेची होस्ट आसा. तुमी सगळीं जाणां वळखतात आसतलीं. आयज आमचे मेन सेलिब्रिटी आमच्या बरोबर आसा. सो हांव माया सरदेसायाक रिक्वेस्ट करता की ताणें येवन फुलांचो बुके भेटून सारिकाचें स्वागत करचें. थँक्यू. तशेंच हांगा प्रुडंट मिडियाची टिमीकूय हांव वेलकम करता. आनी सगळ्या बायलांक हांगासर टायमा पयलीं पावली तांचे हांव हांगाच वेलकम करता. तशेंच माया सरदेसान हांगासर प्रोग्राम सगळ्या बायलांक सांगून ऑर्गनायज केल्लो आसा. सो ताका हांव थँक्यू सो मच म्हणटा. सगळ्यांक बरी सांज आवडेता. म्हज्या 2 ग्रूप आसा आमचे कालापुरान. ते दोनूय ग्रुपाचे ब्रह्मवाठारी आनी शांताई ग्रूप आनी दोगांयनी म्हज्या एका फोनाचेर आनी म्हजे हांव सगळ्यांक एकामेकाक सांगून ह्यो सगळ्यो बायलो आयल्यो. आनी सारिका बायक हांव खूब म्हणजे खूब वडान थँक्यू म्हणटा, कित्याक ताणें आमच्या गांवांत ह्या बायलांक संद दिली म्हणून. आनी पयलीं हांव आमची रिमा शेटयेचो भोवमान करता. जरा हटकेच्या आयच्या भागाक आमी सुरवात करता. तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. आतांच सांगलें की हांगासर 2 ग्रूप आसा, 2 ग्रुपाचे मेंबर आसा, ब्रह्म वाठारी आनी शांताई. सो तुमकां मना काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा की तुमी इतलो वेळ काडून हांगासर येतात. हांव जाणा की तुमी प्रत्येक जाण कितें ना कितें करीत आसतात. थोडी हावजवायफ आसता, थोडी कामाक आसता, तरी सुद्दां कार्यक्रमा खातीर वेळ काडटात आनी उमेदीन भाग घेतात. ताका लागून खरेंच तुमच्या खातीर मोठ्यान ताळयो. आजच्या भागाक आमी सुरवात करता. आमचो सगळ्यांक पयली रावंड आसता तो आसता फुगोट्यांचो रावंड. आमची 5 स्पर्धक म्हज्या बरोबर तयार आसा. आजचो आमचो पयलो रावंड खेळपाक. सुरवात आमी ओळख करून घेवया तांची. सुवर्णा रंकाळे. कितें करता? हांव हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ. जे नाव गुलाब घाडे. म्हाका तें नांव आवडलें, गुलाब. बरें सगळें फ्रेश दिसता पळय आयकोपाक सुद्दां. कितें करता? हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ. किरण आचार्य हाऊसवाईफ आणि कुकिंग हॉबी. हॉबी कुकिंग. नीता गणेश वांगणकर. हांव हाऊसवाईफ, पण म्हज्या मिस्टराचें एक धाकटुलें बिझनस आसा, ताका हांव सपोर्ट करता. वाव, नायस. म्हजें नांव शीतल शापोरकर, हाऊसवाईफ आसा. कुकिंग करपाक आवडटा. कुकिंग करपाक आवडटा. ओके, आमची जी स्पर्धक आसा तांची ओळख आमी करून घेतल्या आनी आतां प्रश्न कितें येतले हाची उत्सुकता तांकां लागल्या. सो तांची चड उत्सुकता हांव वाडोवन दवरिना. सुरवात करुया आमच्या पयल्या रावंडाक, जो आसता फुगोट्यांचो रावंड. उत्तर येता जाल्यार तुमकां ताळी मारपाक जाय. ओके. जगन्नाथ यात्रा आयकला तुमी सगळ्यांनी? सगळ्यांक व्हडली जगन्नाथ यात्रा खंय जाता, खंयच्या शारान जाता? ओडिसा. ओडिसा खंयच्या शारांत? हांवें खंयच्या शारान जाता विचारला. ओडिसा. पण याद कर पळया. ओके, तिका हांवें उत्तर दितलें रायट. तरी तुमी तुमच्या पैकी कोणाक खबर आसा? पुरी. उत्तर सारकें आसा. जगन्नाथ पुरी. मोठ्यान ताळयो जोनी तिचे खातीर. उत्तर सारकें आहा तिजें. फुडलो प्रश्न. सांजाव आमी गोंयांत मनयतात, सगळ्यांक खबर आसा. सांजाव खंयच्या तारखेक जाता? बरोच अभ्यास करून आयला. 24 जून. येस, सारकें उत्तर. फुडलो प्रश्न सारको आयका हां, प्रायज सगळी तीच घेवन वतली नाल्यार. पिक्चरां पळयता सगळे जाणां? ही करता हय काय ना? आं. हालींच एक पिक्चर आयला आदिपुरुष आनी हो खूब फेमस जाला. वॉट एवर द रिजन्स मे बी. त्या पिक्चरांत रामाची भुमिका खंयच्या एक्टरान केला? ओके, परत एक फावटी हांगात म्हणजे सारकी पळय एक्सपर्ट. ताळी मारली.
सीता ही जाल्या कृती सेनन राम तो हे प्रॉम्प्ट करम जाय ना, ना, स्टॉप ना, स्टॉप हे दोन खूप ताळयो मारता प्रभास प्रभास सारखे उत्तर सुवर्णान हांणी उत्तर सारखें दिलां आनी तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजाचो कॅश. ओके, फुडलो प्रश्न. फातोर्डा हांगासरलो MLA कोण? विजय सरदेसाय. उत्तर चुकूंक ना. सारखें उत्तर. नीता वांयगणकर हांच्यांनी 3 प्रश्नांची उत्तरां सारखी दिला आनी तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 600 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. आणि शेवटचो प्रश्न. ही एक म्हण आसा, ही हांव अर्दी सांगतलें, अर्दी तुमी पुरी करपाक जाय. उलयल्लें उरता उलयल्ले सरता रांदिल्ले सोंपता. सांग सांग कोण सांगता म्हणी. उलयल्लें उरता फक्त जेवपाचें आनी न्हाणपाचें इतलेंच. सांगा बेगीन येताले. ताळी मारा फास्ट. ट्राय करूं शकता. ह्यो ताळयो. सांग सांग. उलयल्ले उरता रांदलेले सरता. पळय तरी तेच रांदलेलेच. पण ट्राय करूं शकता. मागीर चुकल्यार चुकले. व्हडलें कितें कर गो. उलयल्लें उरता आनी जावपाचें जाता. ना हांव दी उत्तर. उलयल्लें उरता केल्लें सरता. ओके, हे आशिल्ले आमचे 5 प्रश्न. आणि तुम्ही पळयले की आज मात आमच्या स्पर्धकान बरीच तयारी करून आयल्या सगळ्या जाणां आणि उत्तरां आमकां बरी आयल्या. सो मोठ्यान ताळयो जावनी सगळ्यां खातीर. आमचो फुगोट्यांचो रावंड हांगाच सोंपता. खेळूया आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड जो आसता जोडी तुजी माझी. जोडी तुजी माझी ह्या रावंडची पार्टिसिपंट आमच्या बरोबर आसा आणि आज आमच्या जोड्यांकडे भरपूर कितें तरी सांगपाचें आसतलें अशें दिसता. कित्याक आजची जी सगळी स्पर्धक आसा एक खूब एक्टीव कशी दिसपाक लागल्या. सो डेफिनेटली आमकां खूब काही तेंचे कडल्यान आयकुपाक मेळटलें. आणि जी आमची विनिंग जोडी जातली तांकां मेळटलें एंटीक मार्डोळ पणजे ह्या रेस्टॉरंट कडल्यान 1000 रुपीजाचो फूड वावचर. सो हाची विनिंग जोडी कोण येता पळोवया. ओळख करून दी. सुषमा राजू वांयगणकर. बरोबर कोण आयला. जाव बॉन्डिंग बरें आसा खूब. बॉन्डिंग बरें आसा. हय. ओके, संगीता जगदीश वांयगणकर. तू कितें सांगतली जावे बद्दल. बरें दोगांचे आमचे बरें. ठरोवन आयला. तू माझे बरें सांग, हांव तुजें बरें सांगतलें. ऋषिता कृष्णा वांयगणकर आणि ही माझी जाव. अमिता हनुमान वांयगणकर ही माझी जाव बरी. सगळे आमी एकामेका कॉर्डिनेट करतात. सगळे हितून आमी एकामेका साथ दिवन बरे भशेन रावता. स्नेहा नायक मगे जाव मेघन नायक. आमी तशी राग बी जाता पूण रोकडीच एक जाता. मेघन नायक जाव माझी व्हेरी गुड. ह्यो अशी भुरगटे घोवाचें इंट्रोडक्शन दिल्ल्या भशेन कितें जालें. बरी करून चलता. बरी करून चलता. बरी करून चलात. हांव मनुजा वांयगणकर. हांव सांताक्रूज रावता. ही म्हजी व्हडली जाव आनी आमी एक म्हणजे आमची ती आमच्या जावूच कशी म्हणजे आमची व्हडली घरातली प्रमुख कशी आमच्या. जाऊत कशी म्हणजे जाऊत हय, जाव. सुधा वांयगणकर ही माझी जाव धाकटी. आमी बरी चलता. म्हणजे काय असं की चलून आयल्या. ओके, सगळ्यांनी बरें बरें सांगले. आता फटाफट एक वायट गुण सांगा पळय जावांचो. पळया तरी ती विनिंग टीम जातली जी वायट गुण सांगता ती. तुमचे कडेन सुरवात. तेजें कितें अशें केन्ना उलयलें आमी दोगांय जाल्यार मातशें तें उलयनासतना रावता आनी हांव बी तशेंच. तेजें कितें जालें हांव उलयनासतना रावता. आमचो केन्ना वाद जाले की ती मातशी उलयनासतना रावता थोडे दीस पण मागीर जाता बरी. हांव तिका खूब बरी करता. जेन्ना पळय सगळे कित्याय कामांक ती म्हाका सांगता. जेन्ना पळय ती म्हाका सांगना ना पूण काम करता तेन्ना म्हाका खूब फील जाता. तेन्ना हांव मागीर रागान उलयनासतना रावता तेजे कडेन. तेन्ना मागीर ती येता. मागीर तिका कळटा हांव रागान आहा म्हणून मागीर म्हाका म्हाजे फुड्यान हांव तेजे रागार खूब जाता पूण ती जाणा म्हाजे बरें येता. ती व्हड जाव पूण तरी आसतना ती हेजन येता. इतले इमोशनल. ती मागीर जाव पटक्कन उलयता.
येवन जालें की बरो सांजे फोन करता कित्याक येयला ना तूं राग जालें गे तुका म्हणटा मागीर रोखडेंच वयता मागीर हांव तेंगेर एवे मोग म्हणटा आनी बॉन्डिंग म्हणटा तो असो तिचे इमोशन्स तिका उलोवपाची काही गरजूच ना. ती म्हाज्या परस बऱ्यो बऱ्यो साडी न्हेसता आनी आपूण कितें उलयता पळय न्हू तेन्ना चड उलयता म्हाका उलोवपाकूच दिना. म्हणून तू आज हिने आपली बऱ्यातली बरी साडी काढून येयला ती आज. ओके, ही आमची सगळ्या जोडयांची ओळख जाल्या. आमी सुरवातेचे जेन्ना विचारले तेन्ना सगळे म्हणपारी ना सगळे बरे आसा. पण मातशें ट्विस्ट हाडपा खातीर आमी हो रावंड घेतिल्लो आनी ताका लागून कळ्ळें की तेंच्या मनान कितें चल्लां तें आनी थोडे इमोशन्सूय हांगासर भायर येयले. मोठ्यान चाळो सोनी तेंच्या खातीर. जोडी तुजी माझी ह्या रावंडची आयची गेम आसा ती अशी, आमी आमच्या पार्टिसिपंटांक दिला एक पाट आनी पाटाचेर दवरला बॉल्स आनी मुखार दवरला एक परात. पार्टिसिपंटांनी तो पाट बॉला सकट उखलपाक जाय आनी बॅलन्स करीत करीत ते बॉल हाडून समोर आशिल्ल्या परादीन घालपाक जाय. मॅक्सिमम बॉल जी एकठांय करतली त्या परादीन ती जातली हे रावंडची विनर. सो पयली जोडी आमची तयार आसा हो रावंड खेळपाक. सुषमा आनी संगीता तयार आसा हो रावंड खेळपाक. रेडी, स्टार्ट. हात लावप ना, हात लावप ना, हात लाव, बोट लावप ना, बोट लावप ना. और हाती नाही करप ना, हात पाठीवर, हात पाठीवर, हात पाठीवर, हात पाठीवर, हात पाठी सारखं पाठी. हाती balance करा, हे करप ना. ओके, 3 पडले बॉल. सो 20 बॉल हांगा कलेक्ट केला. 20 म्हणजे क्लॅप करा त्यांच्या खातीर. चार. चार. सो 19 बॉल्स हांगासर परादीन घातल्या. आठ. सो 7. ओके, सो आमची तिसऱ्या जोडयेन 14 बॉल घातला परादीन. आता आमची शेवटची जोडी तयार आसा खेळपाक. रेडी, दोन, तीन, चार. चार मग चार. ए 5. सो शेवटच्या जोड्यान घातल्या 17 बॉल आणि आमची विनिंग जोडी आसा आमची पहिली जोडी. जोडी तुजी माझी ह्या रावंडची विनर येता सुषमा आणि संगीता आणि तांकां मेळटा एंटीक माड्डोळ पणजेतले बऱ्यातले बरे रेस्टॉरंट. ह्या रेस्टॉरंट कडल्यान 1000 रुपीजाचो हो फूड वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन. आता दोगांय ती बऱ्या भशेन चलत वयतली खावपाक. वेळ झाला एक लहानसो ब्रेक घेवपाचो. घेऊ एक लहानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया. वेरणीच्या इंटीक मार्दोळांतलो भूत बंगलो भिवू नाका. जेवण मौज मस्ती आणि हे सगळे झाले उपरांत अनुभवात हो थरार
भूतांचो तुमचे सत्तात येवपी भूतां पळयात प्रत्यक्ष रातची न्हय दिसाची भुरगीं जाणटी सगळ्यांनी भेट दिवपा सारको हो भूत बंगलो चुकवू नाकात पस्तावतले याद असूनी वेर्णेच्या एंटीक मार्दोळांतलो थरार भूत बंगलो. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज बेलगाम. Grayson's Overseas, wholesaler for spices and dry fruits. Natala Rauzo Building, Morod, Santa Cruz, Goa. Contact us on 9822164298. Best place for dining and perfect venue to celebrate your parties and family function. Pen Aroma Restaurant, Ponda. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटीकार कभी हा कभी ना हो रावंड खेळपाक माझी पार्टिसिपंट तयार आसात. पळय त्यांच्या मध्ये एक्सायटमेंट कितली आसा, कितली तयारी करून आयला आनी म्हाका कितले कठीण जावपाचें आसा तें. ओके, आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले मेहंदी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी. ओके, आज साडी कोण वयता पळोवया घेवन. नांव सांग. माझे नाव विद्या सरदेसाय. विद्या, तुजो टायम सुरू जाता आतां. विद्या, साडी न्हेसूंक ना? ना मातशें म्हजो हात प्रॉब्लेम. नाव म्हणले. ओके विद्या, हांगा नाव म्हणले. नेक्स्ट पार्टिसिपंट मेगा. ओके मेगा, रेडी स्टार्ट. तुका रावंड सारको खबर आसा? पयलीं खेळा केन्ना? टीव्हीर पळयला. नाव सांग. मालन लोखंडे. ओके मालन, कशें आसा तूं? बरें. पावस लागलो? काल आयल्लो. सत्री हाडली? विसरले. आज हाडूंक ना? विकती घेतल्या? दिल्ली. विकती घेतल्या ना म्हाका? दिली म्हाका कोण. दिली म्हाका कोण. ना दिली म्हाका कोणे म्हणले. ओके हेमा, तुजो टाइम सुरू जाता आतां. हेमा, तुजो साडयेचो कलर म्हाका आवडलो. खंयची घेतल्या? बेळगांवची. तू बेळगांव वता शॉपिंगेक? शॉपिंगे न्ही, म्हाजी चली आसा थंय. न्ही म्हटले. ना सर. सुनंदा सावंत. ओके सुनंदा, तुजो टाइम सुरू जाता. सुनंदा, उलोवपाक आवडटा? आवडटा. खूब उलयता? तशें उलयता. सगळीं हांगा वळखीचीच तुज्या? आतां सगळीं वळखी जाली न्ही. पयलीं वळखनाशिल्ले? ना, आतां वळख जाली. ना सर. दिशा. ओके दिशा, तुजो टाइम सुरू जाता आतां. दिशा, कशें दिसता आज? बरें दिसता. पावस लागलो? लागलो. भिजूंक ना मगो तूं? छत्री हाडली. रेनकोट घातिल्लो? घातलेलो. रेनकोट आनी छत्री दोनी घातिल्ली? हा? शेवटची पार्टिसिपंट नाव सांग. जयश्री. जयश्री, तुजो टाइम सुरू जाता आतां. जयश्री, खेळ खेळपाक आवडटा? म्हाका खुबशे पावस पडटा आतां झाडां रोवपाक. खेळपाक आवडटा तुका? खेळपाक आवडटा. खेळटा तू? बॅडमिंटन बी खेळटा. बॅडमिंटन खेळटा पण हय म्हणले. ओके, वॉलंटरी कोण येता खेळपाक हांगासर जेंच्यांनी प्रॅक्टीस करून आयल्या? नाव सांग. अश्विनी कुर्डीकर. अश्विनी, तुजो टाइम सुरू जाता आतां. अश्विनी, कितें करता? हांव हाऊसवायफ. हाऊसवायफ. काम करता कितें? करताले पयलीं. कसले? आमचेच ऑफिस आतां आसलें. सोडलें? टायम मेळना? सद्या योगा क्लासीक वयता. टायम मेळना? टायम आसा. तू योगा करता? हय. विजय पण. ओके विजय, तुजो टाइम सुरू जाता आतां. विजय, तुजो आवाज सॉफ्ट येतलो. भुरग्यांचेर बी हाडटा व्हडल्यान? हय. श्वेता कामत. श्वेता, तुजो टाइम सुरू जाता आतां. श्वेता, तुजो म्हाका ड्रेस आवडलो. खंयच्यान घेतला? बेळगांव. तूंय बेळगांव वता शॉपिंगेक? कोणे हाडला? गिफ्ट दिला तुका? हय. पल्लवी वांयगणकर. ओके पल्लवी, तुजो टाइम सुरू जाता आतां. पल्लवी, तुका आतां टेन्शन आयला मातशें? येयला. कित्या खातीर? फर्स्ट टायम. फर्स्ट टायम खेळपाक गेला? मनीषा, तुजो टाइम सुरू जाता आतां. मनीषा, तू खंय रावता? कालापुरा. खालापुराक. कशें आयला?
गाडयेन वयता. गाडी तू चलयता गाडी ना. शेवटचे पार्टिसिपंट जर ही प्राइज घेयना जाल्यार प्राइज हांव व्हरतलें म्हज्या खातीर. प्रणाली पवार. ओके प्रणाली तुजो टायम सुरू जाता आतां. प्रणाली कितलीं वर्सां जालीं गोंयान आसा? 25 वर्सां. कोंकणी उलोवपाक येता? हय. ओके मोठ्यान ताळयो दोनी सगळ्यां खातीर. आनी हो प्राइज आमी कोणाकूच दिवंक शकना. खेळूया आमचो फुडलो रावंड जो आसा आमचो डान्स रावंड. आनी डान्स रावंडाक कितली मजा येता पळोवया. पार्टिसिपंट कोण मेळटा पळोवया. डान्स रावंडचे पार्टिसिपंट तयार आसात आयचो परफॉर्मन्स दिवपाक. आनी आमी चिंतला की तांकां एक बऱ्यांतलो बरो प्रायज दिवपाचो. सो कभी हा कभी नाचो प्रायज जो आशिल्लो आमकां मेहंदी शोरूम कडल्यान जी साडी मेळटली आशिल्ली ती आमी ह्या रावंडच्या विनराक दितले. ओके सो बऱ्यांतलो बरो डान्स करा आनी बऱ्यांतली बरी साडी घेयात. ओके रेडी. सो आमकां आमची हांगासर विनर्स मेळ्ळा. रनर अप प्रायज वता राधिका एका. आनी आमचो जो चॉयस आसा जो हे आसता सिलेक्शन आसता तो आसता एंटायरली आमच्या सगळ्या ऑडियन्साचो. सो डेफिनेटली रनर अप प्रायज तिका आमी दिला. आनी हांव रिक्वेस्ट करता रिमा शेटयेन जेंच्यांनी आयचो हो एक रनर अप प्रायज स्पॉन्सर केला तांच्यांनी हो प्रायज तिका दिवचो. सो सुंदरशे रोपटे तिच्या खातीर आनी तिने हे रोपटे लावपाचे. डान्स रावंडची विनर आता मनुजा वांयगणकर आनी ताका मेळटा मेहंदी शोरूम बेळगांव. ह्या शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी. आनी एक्चुली म्हाका दिसता मनुजाक साडयो खूब आवडटा. सो तुज्या खातीर हो परफेक्ट प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके सो डान्स रावंड आमचो सोंपला आनी उरला आतां तो शेवटचो रावंड जो आसा चक दे रावंड. आनी चक दे रावंडची पार्टिसिपंट जी खंयच्याच रावंडाक नाशिल्ली ती या मुखार. चक दे रावंडचे पार्टिसिपंट रेडी आसा. तांच्या खातीर प्रॉप्स आमी रेडी दवरला हांगासर. गेम सारको सोंपोच. टायम आसलो तुमकां 1.5 मिनटाचो आनी आमी तुमकां दिला हांगासर कॉयन्स बावल दिला हांगा टूथपीक दिला. तर तुमकां करपाक जाय इतलें की टूथपीक घेवन कॉयन्स एकठांय करपाक जाय कलेक्ट करपाक जाय आनी बावलान घालपाक जाय. 1.5 मिनटाच्या टायमान मॅक्सिमम कॉयन्स जो घालतलो ती जातलो ह्या रावंडची विनर. आनी तांकां मेळटले ग्रेसन्स ओवरसीज होलसेल सप्लाय ऑफ ड्राय फ्रुट्स एंड स्पायसीस हांचे कडल्यान एक स्पेशल गिफ्ट. ओके रेडी स्टार्ट. स्टॉप. ओके 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, 10 कॉइन्स घालून पल्लवी वांयगणकर जाता आमच्या चकदे राऊंडचे रनर अप आणि रिमा शेट्ये तांकां एक स्पेशल प्राइज दितले. चकदे राऊंडचे विनर येता श्वेता कामत आणि ताका मेळटा ग्रेसन्स ओवरसीज होलसेल सप्लाय ऑफ ड्राय फ्रुट्स अँड स्पायसीस हांचे कडल्यान हो स्पेशल गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन. कालापूर हांगासर श्री रवळनाथ ब्रह्म वाठारांत घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगाच सोंपता. सरान सर देव बरें करूं म्हणटा माया सरदेसाय तशेंच रिमा शेट्टी हांकां तांच्यांनी आजच्या सगळ्या बायलांक हांगासर एकठांय केली आणि आमचो आयचो कार्यक्रम हो आयोजीत करून घेतलो. फुडल्या भागात रोखडीच मेळटली आमी तुमच्याच वाठारात. तो पर्यंत पळयत रावा जरा तरी पूण तेच हांगा रॉंग म्हणून सांगले तरी हांगा येवन तेच चुकले. 23 - 9 कर बेगीन. मदीं कोण उलोव नाकात पळय, उलोव नाका म्हणून सांगल्यार मुद्दाम उलोवप ते. रिमा इका धाड उगी कर सगळ्यांक मातशी. म्हाका दिसता मोस्ट टॉकेटिव्ह हांगासरले लोक सगळ्यांक चड एपिसोड जातले ह्या. म्हाका दिसता एक प्रायज दवरपाक सगळ्यांक चड कोण उलयता पळय तांच्या खातीर. आनी सॉरी बी न्हय न्ही म्हणल्यार राव भया साडी म्हाका आवडली. आतांच पयला गो ग्रेसनचे गिफ्ट हाडूंकूच ना राव.